बिरेस्तारा सुमार शेकड्यांनी आंदोलक मांडवी पुला लागसार एकठांय आयिल्ले, मात पुलिसांनी ह्या आंदोलकांची विधानसभेत वचपाची वाट सगळे रस्ते बंद करून आडयली। आमकां हो प्रकल्प नाकाच, हो प्रकल्प स्क्रॅप करात अशा निर्णयाचेर चिंबलकार ठाम रावले। मजगतीं हो प्रकल्प कायदेशीर आसा अशें आदवोगाद जनरल देविदास पांगमाचें म्हणणें। सुमार 19 साले चिमलाकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पा आड लढाई सुरूच आसा। बिरेस्तारा जाल्ल्या व्हड आंदोलनाक चिड्डोवपाक पुलिसांनी तांत्रीक शस्त्राचो वापर केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयले। विधानसभेचेर काडिल्ल्या महामोर्चाचे लाय वाडोवपा खातीर पुलिसांनी सिग्नल जॅमराचो वापर केल्ल्यान आंदोलक तिडकले, तशेंच पुलिसांक धारेर धरले। माहिती पावोवपा खातीर मिडियाक आडोवप हो लोकशायेच्या चवथ्या स्तंभार केल्लो हल्लो। तुमकां माहितीचे प्रसारण आडोवपाचो अधिकार कोणे दिलो, अशा शब्दात पत्रकारांनी पुलिसांक जाप विचारली, तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो। मजगतीं बुधवारा ह्या मॉलाचो बांदकाम परवानो रद्द केला, तशेंच प्रकल्पाचे वाटेंचे पंचायत संचालनालय आनी बीडीओ हांचे सगळे आदेशूय रद्द केल्यात। निर्णय गांवकारां वाटेन लागला, तरी प्रकल्प पुरायपणान रद्द जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशें आंदोलक म्हणटात। आता हो प्रकल्प रद्द जाता काय ना, सरकाराच्या निमण्या निर्णयाचेर गोंयकारांची नदर तिगून आसा। आता एक व्हडली वाईट घडवणूक कंडेम करपा सारखी, सरकाराचो निषेध करपा सारखी आज विधानसभेत ते प्रश्न उपस्थित करताना लोकांचा आक्रोश तांकां कळपाक जायना म्हणून या सरकारान हांगासर नेटवर्काक एका सगळो प्रॉब्लेम जावचो म्हणून जयमार हाडून लायिल्लो आसा। निषेध करा। वहाँ पे फायर का और एम्बुलेंस का नहीं लेके इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज all networks are working. That is from my side. All mobile networks. पर मैडम किसके ऑर्डर पे बंद किया गया था? अभी बंद किया है। ये चैम्बर किसके ऑर्डर पे भेजा गया? ऑर्डर पे बंद किया गया था। When it is not working, then what you? मैडम नहीं, ऑर्डर पे गाड़ी यहाँ पे आई है। सबका नेटवर्क नहीं जा सकते हैं ना। अरे हटा सकते हैं ना मैडम। यहाँ पे कौन सी हमने थ्रेड है? पूछा उनको चालू है, वो चालू है बोला उसने। नेटवर्क गेलवर है सबका नेटवर्क गया था मैडम। मैडम अभी ये गाड़ी इधर आए थे ना मैडम, जो बेसिकली और मैडम जामर वैन आते ही नेटवर्क कैसे चला गया? जामर वैन आते ही नेटवर्क कैसे चला गया? अब साइड हो जाएगी। क्या ये अरे आम आदमी की आजादी, आम आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है मैडम। आप लोग कर ही रहे हैं पिछले 2 तो आम आदमी की आवाज भी हम उठा नहीं सकते मैडम। बंद कर रहे हैं मैडम। मैडम किसने बोला है? इधर ऑर्डर है। एम्बुलेंस अभी उनको वैन को हटाओ ना, जैसे अभी उस तरह वैन को भी जगह जवळ जाने दो। मजगती चिमलाच्या थळाव्यांनी काढिल्ल्या मोर्चाच्या विशयावयल्यान विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या हौदात धाव घेतली। चिमलाकारांनी आंदोलन करचे न्हय, तांच्या 4 वांगड्यांनी येवन म्हज्या वांगडा चर्चा करची, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवप काय ना हाजेर कायदेशीर सल्लो घेतले। तशेंच आमी कोणाकच अटक करूंक ना, कलेक्टर गांवच्या लोकांकडेन चर्चा करता। ही बायलां आपखोशेन पुलीस व्हॅनात गेल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगले। जर कलेक्टर ऑलरेडी गेला ते तूय गेल्लो, तुकाय सांगलेलें तेका जाय जाल्यार घेवन यो म्हणून। अरेस्ट केले ना, अरेस्ट कोण येयले? तू कितें आश्वासन दी मरे, तेका येवन दी मरे। तू स्टेटमेंट करून आंदान यान घायल तेंका भितर अरेस्ट केले सगळे अरेस्ट केले। मागीर यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस। स्पीकर सर, तांकां काल क्लियर कट आश्वासन दिवपाचें ते दिलां, तेंका सांगलां अजुनूय तेका उलोवपाक जाय आसत तेंच्यांनी येवचें। ते सांगचे तुवें तेंका आश्वासन दिलां, थंयसर सरकाराची 4 लाख सुमार जागा आसा। 4 जागा कितें स्क्रॅप करता? तूं सिधा फुडें मीठ कित्याक खाता रे? सरकाराचे ते 4 लाख स्क्वेअर मीटर सरकाराची जागा, तितून फक्त 20-20 हजाराचे फक्त 2च प्रोजेक्ट येता। जर उरलेली जागा आसा तांच्यांनी म्हटलं बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक जाय तळ्याच्या भोंवतणी। डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता बायोडायवर्सिटी। तांकां तो रस्तो सकयल पर्यंत गेल्लो नाका, तो रस्तो आमी व्हराना सकयल पर्यंत। आमी क्लियर कट सांगला तांकां। आन्सरार रावा आनी मागीर वचा मरे। 10 मिनिटं बसपाक कितें जाला?
असले नॅशनल प्रोजेक्ट आमी आडायल्यार देश फाटी उरतलो. आदी बीडीओ कडल्यान घेतिल्ले बांदकाम फुडें व्हरपा खातीर पंचायत उपसंचालका कडल्यान गरजेची परवानगी घेवपाचे निर्देश जिल्लो न्यायालयान दिले आनी न्यायालयान हो प्रकल्प बेकायदेशीर जाहीर करूंक ना अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम हाणें सांगले. हो प्रकल्प कायद्या प्रमाण आसा आनी योग्य अभ्यासाचेर आदारिल्लो राष्ट्रीय प्रकल्प आसा. अशे प्रकल्प थांबोवंक मेळना अशेंय ताणें स्पश्टपणान सांगले. युनिटी मॉलाचें जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा पळय ती टॅक्निकल इशू ताणें डिसायड केला की व्हिडिओक पावर आसा ऑर्डर पास करपाची काय डेप्युटी डायरेक्टराक. ताणें म्हणलां की डेप्युटी डायरेक्टराक पावर आशिल्ली ऑर्डर पास करपाची, व्हिडिओक ना. आतां जालां कितें, हायकोर्टाचे 2 जजमेंट आसा. एक जजमेंट म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टराक पावर असल्या केसीक जेन्ना लायसन्स पंचायत रिफ्यूज करता तेन्ना. एक म्हणटा व्हिडिओक पावर आसा. सो 2 तरेचे 2 हायकोर्टाचे जजमेंट आसा. आतां हाणें डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणलां की ना, डेप्युटी डायरेक्टराची तुमी ऑर्डर हाडपाची. सो ताणें कितें म्हणलां की तुमी कायदो फॉलो करा आनी लायसन्स घे आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू करा. पण ही जी ऑर्डर बीडीओन पास केल्या ती रॉंग ऑर्डर. पावर डेप्युटी डायरेक्टराक आशिल्ली. ताणें अशें म्हणूंक ना की हें हें कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं तें बांदूं शकना अशें कांय ना. हें फक्त टॅक्निकल इशू जाल्लो आसा आनी ताका एक म्हणजे लायसन्स तो म्हणटा घे आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू कर म्हणटा. ताणें ऑर्डरीनूच म्हटलां नवें लायसन्स घे आनी मॅरिट्साचेर ताणें म्हणूंक ना की कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं हो प्रकल्प आसा तो ताका कितें कसली अडचण आसा. आनी कायद्यानूय ताका कांय अडचण ना. सगळो इशू आसा ते पळयला सरकारान. कितलेशेच ऑथॉरिटीनी स्टडी केल्या. आतां हे जे वॉटर बॉडीचेर इशू आसा पळय ताजेरूय स्टडी जाल्ले आसा. ते जे स्ट्रक्चर आसा पळय ते वॉटर बॉडीनूय येना, बफर झोनानूय येना. ताजे पूर्ण स्टडी करूनच तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी हो प्रोजेक्ट नॅशनल प्रोजेक्ट आसा. प्रत्येक स्टेटीन हे युनिटी मॉल येता. आमच्या गोंयानूच येता अशें ना हें. आनी हो नॅशनल प्रोजेक्ट अख्ख्या गोंयान अख्ख्या इंडियेक चालू आसा. आनी असले नॅशनल प्रोजेक्ट आमी स्टॉप करूं शकना आनी हाडूंक शकना. आमी पळयलें की आमी नॅशनल प्रोजेक्ट सारके एअरपोर्ट आमी हाडिल्लो, मांडवी ब्रीज हाडिल्लो, ताचो कितें इफेक्ट जालो, डिले जालो. पूण असले नॅशनल प्रोजेक्ट स्टॉप जावंक शकना. हे गरजूच आसा. देश आमचो फाटीं उरतलो असले नॅशनल प्रोजेक्ट हाडयले जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.